येवकार हांव श्वेता गांवकर. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. ओबीसी खातीर आजून निश्चित जावंक नात पंचायत वॉर्डाचें आरक्षण, देखून हुमकळ्या पंचायत वेंचणूक. एडव्होकेट जनरला कडल्यान घेतलो सल्लो, सांगले पंचायत मंत्र्यान. रेल्वे प्राधिकरणानच करचे मुरगांवच्या सगळ्या ओव्हरब्रिजांचें काम. वास्को आनी मांगोर जोडपी पुलाकय दिवची उंचाय. रेल्वे प्राधिकरणाचे बसकेंत जालो निर्णय, म्हणटा निलेश काब्राल. 18 तारखे मेरेन गोंयांत शिवरतलो हलको पावस. त्या उपरांत 20 मेरेन मेळटलो गडगड आनी वाऱ्याचो सांगात, हवामान खात्याचो अदमास. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. गोंयांतल्या पंचायत वाठारांतले ओबीसी वॉर्डाचें आरक्षण निश्चित जावपाचें आसा. ओबीसी कमिशन ही प्रक्रिया पूर्ण करिना तो मेरेन पंचायत वेंचणुको घेवपाक मेळच्यो नात. सरकाराक वेंचणुको वेळार जाल्ल्यो जाय, देखून एडव्होकेट जनरला कडल्यान कायदेशीर सल्लो घेवनच फुडलीं पावलां उबारपाचें थारायलां. पंचायत मंत्री माविन गुदिनोन सांगलें. पंचायतीचो कार्यकाळ 19 जूनाक सोंपता. त्या उपरांत 6 म्हयन्यां भितर वेंचणुको जावपाक जाय, पूण ओबीसीचे वॉर्ड अजून थारावनात. ही प्रक्रिया वेंचणूक आयोगाक बेगोबेग करची पडटली. कोण कोर्टात गेले जाल्यार वेंचणुको आडोवन उरूं येतात. देखून ओबीसीचे वॉर्ड रिझर्वेशन निश्चित जावंक नाशिल्ल्यान कायदेशीर तरतुदीचो अभ्यास करूनच वेंचणुको जाहीर करतले, माविन गुदिनोन सांगले. Where it says that we have to follow the triple test. All seats as far as OBCs are concerned has to be necessarily the process of identifying and seeing which are the OBC seats have to be done by the OBC Commission. And once the undergo the triple test, thereafter then only the election commission or the government can declare the election. Now it is a situation where we have to take legal opinion and to be on the right side, because we don't believe in postponing the election. So we have decided that the best course for us in the present circumstances is to approach the Advocate General for his legal opinion, so as to guide us what would be legally tenable, because it is a very serious matter as far as holding the elections in time. कितलो टाइम लागतलो? आता प्रोविजन प्रमाणे इन दॅट जजमेंटानूच जे घातला सुप्रीम कोर्टान, तेणी कितें घातला, on the expiry of the term or if an administrator has to be appointed for such circumstances, the period between the holding of the next election thereafter should not be beyond 6 months after the expiry of the term of the panchayat. म्हणजे कितें, सपोज आता त्यांचे टर्म एक्सपायर केन्ना जाता, 19 जून. So 6 months before that we'll have to hold the election, even if it has to pass the triple test. So the OBC Commission per se will have to do their job very quickly of identifying the OBC wards. But in the circumstances, yes, it looks likely that election may be held 6 months, means a few months later, but earlier than 6 months after the expiry of the term. It looks a certainty, but it is not 100%. गोवा 365 खातीर परवरे सावन शामचारी. आयतारा म्हापसा मळड्या मध्यान राती एके गाडयेन 20 खांब्यांक धपको दिलो, जातून रस्त्या कुशीक उबे आशिल्ले 2 व्हिलरीचें लुकसाण जालें. हे घडणुकेंत कोणाक दुखापत जावंक ना, ही एक सुखदिणी गजाल. फातोडेर सुमार 2 वरांचेर हो अपघात जाल्लो अशें गोपांनी सांगलें. म्हापसा सावन एक नॅक्सन 4 व्हिलर मयड्या वाटेन वयताली. मयड्या पूल हुपल्या उपरांत ड्रायव्हराचो एका वलतार गाडयेचो ताबो सुटलो. गाडी चुकेचे वटेन गेली आनी मुखा वयल्या 20 खांब्याचेर धपको दिलो. हो धपको इतलो नेटाचो आसलो की कॉन्क्रीटीचो 20 खांबो मोडोन गाडयेचेर पडलो. खांब्याचे कुशीक उबी केल्ले दुचाकीचें लुकसाण जालें. हे घडणुकेक लागून ह्या वाठारांत पुराय दिसभर वीज गुल्ल जाल्ली. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा डेअरीन एका म्हयन्याच्या काळात फुल क्रीम दुधाचे उत्पादन परतून सुरू करपाचो निर्णय घेतला. हाचे आदीं ह्या दुधाचें उत्पादन आनी पुरवण बंद केल्ली. चड चरबी आशिल्ल्या दुधाक लागून जायत्या समस्यांक तोंड दिवचें पडलें, अशें गोवा डेअरीच्या अधिकाऱ्यांनी सांगलें. गोवा डेअरी सध्या सुमार 7,000 लिटर फुल क्रीम दूध वा म्हशीच्या दुधाची पुरवण करता. ताचो वापर गिरेकांक धंय, तूप सारकिल्ल्या दुधाच्या पदार्था खातीरय करतात. हुंवार आनी हवामानांतल्या बदलाक लागून उत्पादनांक मार बशिल्ल्यान गोवा डेअरीन ह्या मार्चाचे निमणे कडेन फुल क्रीम दुधाचो विक्रो बंद केलो. गोवा डेअरी मार्केटिंग ऑफिसर दत्ता बुरियेन सांगलें.
ज्या हातून आमकां हाय फॅटाचो खूब प्रॉब्लेम येवपाक लागलो अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क. आतां ताज्या खातीर आमी कितें केलें की जे हाय फॅट आसा ते आमकां स्टॉप करचें पडलें, कित्याक आमकां ते दुदाचो मार्केटान रेट खूब वाडलो. हाज्या खातीर 2-3 कारणां आसा जी लोकांनी समजून घेवपाक जाय. पयलें म्हणल्यार कितें जालें, ह्या वर्सा जेन्ना पावस आशिल्लो त्या वेळाचेर खुबशे इंडियेन पूर आयले आनी त्या हातून खुबशीं जनावरां फार्मरांची मेली. गोंयानूय खुबसो आमकां सेटबॅक मेळ्ळो त्या वेळाचेर. आमी फ्लड सिजन म्हणटा जो नोव्हेंबर-डिसेंबरान आसता थंडेच्या दिसांनी, तोय ह्या वर्सा योग्य प्रमाणान थंडी पडले, हवामान बदल जालो आनी ताज्या खातीर ती सायकल आसा ती अर्दे हाजेरूच ब्रेक जाली. आनी ताज्या खातीरूय जो फ्लड सिजनान जे दुदाचें उत्पादन वाडटा त्या प्रमाणान वाडलें ना. रशिया आनी युक्रेनाचें युद्ध, ह्या युद्धान कितें जालें जाल्यार युक्रेन जी आसा हे मिडल इस्टाक म्हणजे गल्फ कंट्रीज दूद सप्लाय करताले, तांची सप्लाय चेन बंद जाली आनी ताज्या खातीर इंडियेचेर प्रेशर आयलो, सडन इंडियेचेर प्रेशर आयलो आनी इंडियेच्यान ती दुदाची मागणी थंयची आसा पळय ती गरज पूर्ण करपा खातीर हांगाच्यान आमचे कडल्यान एक्सपोर्ट जावपाक लागले दुदाचे पावडर आनी बटर. ह्या हाज्या खातीर आमच्या इंडियेच्या म्हणजे दूद जे लोकांक लागता गरज आसा तातूंत आमकां शॉर्टफॉल येवपाक लागले. आतां हळू परिस्थिती बदलता, ताज्या खातीर आमचो प्रयत्न चालू आसा की मार्केटांतल्यान ते मेळोवन फूल क्रीम मिल्क आमच्या ग्राहकांक पर्यंत पावोवपाची. आतां कितें जाता, हें करतलो जाल्यार आमकां 4 दिसाचो नियोजन करूंक उपकारना, आमकां करतले जाल्यार फुडल्या 3-4 म्हयन्याचें करपाक जाय. सो ताज्या खातीर आमचे प्रयत्न चलिल्ले आसा आनी एका म्हयन्या भितर तरी हांव विश्वास दिता की ते परिस्थिती आमची म्हणजे आमी उपलब्ध करपाक शकतले हे मार्केटान. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. मुरगांव तालुक्यांतल्या 3 ओव्हरब्रिजांचें काम रेल्वे महामंडळानच करचें अशें राज्य सरकारान मागलां. वास्को आनी मांगोर हिलाक जोडटल्या रेल्वे ब्रिजांक उंचाय दितले, पूण ताची जापसालदारकी रेल्वे प्राधिकरणानच स्विकारची अशें रेल्वे अधिकाऱ्यांक सांगलां. मंत्री निलेश काब्रालान ही माहिती दिली. रेल्वे प्राधिकरण अधिकाऱ्या बरोबर मुख्यमंत्र्याचे उपस्थितीत बसका जाली. मुरगांवच्या ओव्हरब्रिजाच्या पुनर्बांधणीचेर तशेंच गरज त्या ब्रिजांक उंचाय दिवपाचो विशय हे चर्चेत आयलो. ह्या ब्रिजांचे कामा खातीर कांय फंड राज्य सरकाराक आयिल्लो, पूण तो परत धाडलो. सगळें काम केंद्रानच करून दिवचें अशें मागिल्ल्यान आतां केंद्रा कडल्यानच हे प्रकल्प पुराय जातले अशेंय काब्रालान बसके उपरांत मिडियाक सांगलें. सो एक ओल्ड मंगोर हिल टू वास्को कनेक्ट करपाक ओल्ड रेल्वे ब्रिज आशिल्लो आनी थंय बसी वचना नाजाल्यार फायर स्टेशन फायर ब्रिगेड वचना कोणच्या. सो ताका हायट वयर काडपाक जाय. सो तेजे खातीर ती मिटींग आशिल्ली. अशे 10-15 विशय आशिल्ले. सो हे विशय जे लोकां खातीर जे विशय आसा हे प्रॉब्लम जाता, स्पेशली वास्को मुर्मुगांव आमचे सगळे एरिया भितर तितून भितर आमी ते फुडें व्हरतले. हे डबलिंग जावचे पयलीं 3 अंडरपास जे ओव्हरब्रिज जाले 16, 17, 25 आनी आनीक 3 तेन्ना डबलिंग जावचे पयलीं स्टेट गव्हर्मेंट 50-50 शेअरा भितर डिपॉझीट केल्ले पयशे स्टेट गव्हर्मेंटा कडेन. पूण आमी ताका रिक्वेस्ट केला की ते सेंट्रल गव्हर्मेंटानूच करपाक जाय आनी ते 15 कोटी आमकां डिपॉझीट केले ते आमी रिटर्न केले तांकां परतून आनी हे प्रोजेक्टा भितर ते सगळे 3 ओव्हरब्रिज अंडरब्रिज जे लागता ते तेणी करपाक जाय. मांगोर हिल्स सावन ते वास्कोक जोडटल्या रेल्वे ओव्हरब्रिजाक उंचाय दिवपाक जाय. बसी वा फायर ब्रिगेडी सारकी वाहनां व्हरपाक त्रास जातात. ताचेच बरोबर गोवा शिपयार्ड कब्रस्तानाच्या विशयाचेरय चर्चा जाल्ल्याचे वास्कोचो आमदार कृष्णादाजी साळकारान सांगले. वास्को मंगोर ब्रिज जो आसा इट हॅज नाव बीन कंप्लिटेड, बट आता तो परतो रिवायज कसो करप and how to do it, he has also guided, he has showed them how we can do it and they have also agreed. So मागीर at the CM's level they will talk with the union minister and the bridge raise जातलो. ना गोवा शिपयार्डाचे आता परवा CMR मिटींग आपयला तेन्ना तो इश्यू सेटल जातलो. ना एक कब्रस्तानाचो इश्यू आशिल्लो म्हणजे तो एक इश्यू तांणी सांगला. सो वन इन्स्पेक्शन वील बी हेल्ड आनी ते डिमार्केट करतले. सो जाता तितले तांचे कब्रस्तानाचे ग्रेव सारवार करप आनी ते वॉल तांची येवप अशें आमी एक थारायलां. गोवा 365 खातीर श्यामचारी. सोमारा मडगांवच्या शारी भलायकी केंद्रान राष्ट्रीय डेंगू दीस मनयलो. ह्या निमतान लोकांक डेंगू विशीं म्हायती दिवपा खातीर डेमो हावज लेगीत बांदले.
जातूंत डेंग्यू कसो जाता कसो पातळटा ताचें प्रदर्शन केलें जाल्यार अधिकाऱ्यांनी डेंग्यू बरोबर कशें झूज दिवं येता हें लेगीत सांगलें. सोमारा मडगांवच्या अर्बन हेल्थ सेंटरान राष्ट्रीय डेंग्यू दीस मनयलो. ह्या निमतान मडगांवचो नगराध्यक्ष आनी दोतोर राजेश नायक हांणी डेंग्यू कसो जावं येता हें वेवस्थीत समजावन सांगलें. जाल्यार नगराध्यक्षान प्रत्येक प्रभागांनी पावसा आदली कामां जाग्यार घालतले अशें सांगलें. There used to be a lot of dengue cases and malaria cases, but I prevented them. So I should take personal interest, and the staff of urban health centers to help me. I think the councillors should be active. Councillors also their job to keep their ward clean. And the clean करवायचे कशें आसता, you also have to be active. तुम्ही आता आमच्या कितले वर्कर्स आसा urban health centeraचे, they say that we don't know who are the councillor of this ward. I'll tell them, like, I'll give you all the numbers of all the 25 councillors, ward numbers दितलो, and then तुम्ही एक active करपाचे before pre-monsoon. At the pre-monsoon start at the day, now we have very few days. I think this year the monsoon is going to be sometime first week of June. आता डॉक्टरांनी कल्पना दिल्या म्हणला pre-monsoon works we are going to start this week. So let us join hands. Let us see that all of us come together. See that our surroundings are clean at once. As far as vaccines are concerned, as Madam said, yes, that although the vaccine has come, but we must also know what has happened in Philippines. Philippine tragedy. Singapore, Philippines. But Philippine tragedy was that these vaccines are to be given. Only 80% of the surrounding community is already suffered the first attack. दोतोर सपना साळकर हांणी कृष्णा हाणें डेंग्यू कसो पातळ येता आनी कसो आडाव येता हाची वेवस्थीत म्हायती दिली. आयकात. राष्ट्रीय डेंग्यू दीस म्हणून आयज आमी हेका जाणटात. UHC मडगांव डॉक्टर सुकूर कोद्रोजाच्या नेतृत्वाखाली आमी डॉक्टर प्रयत्न एक केला हो एक प्रदर्शन घर करपा खातीर. आतां तुमी पळयलां आसतलें की गोंयच्या प्रत्येक घरांत अशें तुमकां वाठारांत दिसून येतलें की युज्ड जे आमी वापरलेले जी वस्तू आसता, माड हे सगळ्याक आमच्या गोंयभर आसतात. तातूंत हे पोय म्हण तूं, खापी नाल्लाच्यो, पट्ट्यो आनी खंय खूब वस्तू म्हणजे नाका आशिल्ल्यो हे शूज वाणा अशें आमच्या घरान पडून आसतात. एक तरेन तेजेन साफ सफाई जायना आनी हेच हें सोदून इल्लीशी जी 4 ते 5 मिलीमिटराची इल्लीशी जी हें आसा जळार आसा ती हातूंत तांतयां घालून आपलें हें तयार करतात आनी तेजें रावप कशें की ती मनशाळू मच्छर म्हटल्यार की ती घरा भोंवतीच ज्या रावता तुज्या टेबला पोंदा किंवा खुर्चे पोंदा रावन ती तुका चावून पांयां कडेन चावून येवन ती तुका तुज्या घरान हो डेंगू हे दुयेंस पसरयता. The main problem of dengue is that dengue is a virus where there is no treatment for it. It is to be treated symptomatically. Second thing, dengue it breeds म्हळ्यार ते तयार जाता जळार इन एंड अराउंड द हाउजीस. जे घरा सोबतणी आमी पट्ट्यो उडयता, नाल्ल उडयता, रगडे उडयता, फातर उडयता, फुटलेले बाटल्यो उडयता, थंयच ते डेंग्यू जाता आनी ते डेंग्यू मॉस्किटो मागीर डेंग्यू स्प्रेड करता. सो टू अवॉइड डेंग्यू ना करपाक एकूच उपाय म्हणजे डिस्कार्ड द पोटेन्शियल ब्रिडींग सायट इन एंड अराउंड द हाउजीस. आमी पॅरा डॉमेस्टिक. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदां येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. कोविडाच्या काळात गोंयच्या पारंपारीक वेवसायी कडेन हस्तकला महामंडळाची आड नदर जाल्या. हस्तकला महामंडळाचो अध्यक्ष आनी पेडणेचो आमदार प्रवीण आल्लेकारान मान्य केलां. हस्तकला महामंडळा जाग्यार घालपाचें तेणें उतरय दिलें. पेडणेच्या उदकाच्या उणावाचो आनी सर्व्हिस रोडाचो प्रस्न सुटावो जाल्ल्याचो दावोय ताणें केलो. नवे सरकार जाल्या उपरांत पयलेच खेपे हस्तकला महामंडळाचो अध्यक्ष प्रवीण आल्लेकार आनी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंता बरोबर संबंधीत अधिकाऱ्याची बसका जाली. हस्तकला महामंडळ लुकसाणीत चलता. पारंपारीक हस्त वेवसायिका कडेन महामंडळाची आड नदर जाली. पूण आतां नव्यान ह्या महामंडळाक उर्बा दिवपाचे यत्न करतलो अशें हावेस प्रवीण आल्लेकारान उक्तायलो. हे आतां ह्या कॉर्पोरेशन आमच्या हँडीक्राफ्ट आहा जाल्यार तुका खबर आहा जे पयलीं आमचे गरिबांक ते आमचे पाटले करताले, तशेंच आमचे ते कुणबी लोक आहा ते मडके करताले. तांकां हेज्या पयलीं खुबशे लोकांक घेवन आमी हे कॉर्पोरेशन वयताले, पूण मदेंच ते लोकांक कांय हें जावंक ना. मदेंच कोरोनाचो टायम येयलो, त्या टायमार लोकांक ते हे कळोंक ना
आमच्या इतले हे इंट्रस्ट घेवंक ना ते कॉर्पोरेशनान, ताका लागून आतां हेज्या फुडें ते इंट्रस्ट घेवन हांव ते जाता तितले प्रॉफिटान करून दितलो. So you can get it into profit. हय शुअर. पेडण्या उदक आनी रस्त्याचे प्रश्न तुडुंब पडिल्ले ते आतां मार्गाक लागल्यात, आल्लेकार सांगता. खास करून सर्वीस रोड तशेंच पडिल्ले रस्ते फोंडांनी भरिल्ले भोवतेक काम जाग्यार घातल्या अशें प्रवीण आल्लेकारान सांगलें. हे आहले ते लोकांचे उदकाचे प्रॉब्लम, ते उदकाचे प्रॉब्लम ऑलमोस्ट सॉल्व जाल्ले आहा. पूण कित्याक एवरी इयर तुमकां खबर आसतलें मे म्हयन्याक लोकांक उदकाचे प्रॉब्लम जातात. ताका लागून आतां जाता तितले हांवें लोकांक ते प्रॉब्लम सॉल्व करून दिल्ले आहा. जस्ट थोडेशे पर्संटेज कितें जाता लोकांक उदक मेळना तरी आमी टँकर पावयता ते. तशेंच पयलीं हांव येयल्लो तेन्ना स्टार्ट केल्ले हॉट मिक्स सगळे रोड आमचे चडशे रोडांक खड्डे पडलेले. आमच्या सर्वीस रोड एक्चुअली ते पयलीं जावंक जाय आसले, हायवे जावचे पयलीं ते जावंक ना, करूंक नासले. ते आतां जाता इतले बेगीन तांकां करून दी म्हणून तें काम ऑलमोस्ट आतां काबार जायत येयलां. गोवा 365 खातीर परवरीच्यान छामचारी. ह्या म्हयन्याचे 18 मेरेन कांय वाठारांनी हलकोसो पावस पडपाची शक्यताय आसा. जाल्यार 18, 19 आनी 20 वेर जोगलां गडगडा सयत वेगान वारो घोळटलो. जाल्यार हे फावट अंदमान दर्यांत 6 दीस पयलींच मान्सून सुरू जाला. हवामान विभागाचो अदमास. गोंय हवामान विभागाच्या अदमासा प्रमाण फुडले 24 वरांक तापमान थीर उरतले. उपरांत 48 वरांक चडावत तापमानात 1 ते 2 डिग्रीन वाड जातली. फुडल्या सप्तकात हवामानाची शिटकावणी IMDन दिल्या. तशेंच दक्षिण महाराष्ट्रात आनी गोंय दर्यादेगेच्या वाठारांनी नुस्तेमारी करप्यांक खाशेली सादुरता बाळगुपाची शिटकावणी दिल्या. 18 मेक 60 किलोमिटराच्या वेगान वारो घोळटलो असो अदमास आशिल्ल्यान नुस्तेकारांनी खोल दर्यांत बोटी घालच्यो न्हय अशें सांगलां. चडावत आनी उणें तापमान 35 ते 27 डिग्री सेल्सियस. 18 मेरेन हलकोसो पावस. 18, 19, 20 वेर कांय वाठारांनी गडगड जोगला आनी वाऱ्या सयत पावस. 20 वेर नेटाचो पावस. चडावत तापमानात 1 ते 2 डिग्रीन वाड. 18 वेर नुस्तेकारांक वेगान वाऱ्याची शिटकावणी. अंदमान दर्याचेर पावस सुरू जालो अशी हवामान विभागान घोशणा केल्या, जी सामान्य वेळापत्रका परस 6 दीस फुडें आसा. अंदू सुरवातेच्या पावसाळ्याक लागून असानी चक्रीवादळाक लागून ह्या वाठाराचेर भरपूर ओलसाण आयली अशें म्हणटात. हालींच्या दिसांनी विश्ववृत्तीय प्रवासांतल्यान वचपी प्रवाहय वाडिल्ल्यान पावसाळ्याच्या प्रवाहाक अंदमान दर्याचेर सामान्य परस बेगीन फुडें वचपाक आदार मेळ्ळो. ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365. गोवा 365च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.